सर काँग्रेस दिसूंक ना तुमच्या वांगडा? काँग्रेस बिजी आहा. कितें करतात बिजी आहा सर? खंय बिजी आहा? काय बिजी आहा? हांवें तुमकां खूबदां सांगलां काँग्रेस म्हणटी म्हजी प्री पोल एलाय आनी काँग्रेसीचें हांव हितें चिंतता काँग्रेसीचें बरें जावचें, काँग्रेसीचें घर जाग्यार पडचें हें हांव मताचो आहा आनी जितलें बेगीन जाग्यार पडटा तितलें गोंयच्या खातीरूय बरें, कित्याक इट इज द प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी. प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी हॅज टू बी स्ट्रॉंग फॉर डेमोक्रेसी टू सर्वायव. सो हें गरजेचें आनी काँग्रेस जाग्यार पडची, एक्टीव जावची, रस्त्यार येवची आनी सगळे आमी बरोबर एक जावन गोंयांक न्याय दिवपाक फुडें आसचे अशें म्हजें हांव देवा कडेन मागतां. कितलें जातलें ना एक्टीव न्ही एक्टीव आसा ना तुवेंच प्रश्न घालो की कित्याक ना काय म्हणून हांवें तुका उत्तर दिलां की तें हांगा दिश्टी पडूंक ना. दिश्टी पडले पडूंक ना फाल्यां येतले येवचे ना तेच अनदर इशू, तें स्पेक्युलेशन, तें उलोवपाचें ना. बट तांचें सगळें जाग्यार पडचें आनी बेगीन पडचें जाग्यार अशें म्हणून हांव देवा कडेन तें म्हाका खबर ना, तें देवान सांगलें. आतां तें नंबर काम दिता सर पडले उपरांत तुमच्या वांगडा येतले ते? हांव नकळो कितेंच म्हाका आतां पळय इट्स ऑल हायपोथेटिकल सिच्युएशन, हें कांय उलोवन कांय फायदो ना आनी म्हजे कडेन कांय डायरेक्ट चॅनल ना देवा कडेन. हांव नंतर आयकपाचें.